मोगाच्यानो मतांतर वा धर्मांतर ह्या विशयाचेर हांव तुमचे लागीं म्हजे थोडे विचार वांटून घेवंक सोदतां. धर्मांतर वा मतांतर एकच उतर, पूण त्या उतरांचो अर्थ एकच. उतरां दोन पूण अर्थ एकच. धर्मांतर म्हणल्यार कितें? एका धर्मांतावन आनी एका धर्माक. मतांतर म्हणल्यारूय तशेंच, ह्या धर्मांतावन त्या धर्माक. आतां ह्या दिसांनी पत्रांचेर आनी आमच्या प्रसार माध्यमांनी कांय जाण हाचेर बोबो घालतात. भारतांत मतांतर चड चलता, धर्मांतर जाता, क्रिस्तांव लोकूय करता आनी मुसलमान करतात अशें म्हणटात. आतां आमी पयलें पळोवया, धर्मच म्हणजे कितें पळोवया. हर एक मनीस एका धर्मांत जल्माला, तो देवाक मानता. आतां देवाक मानची रीत वेगवेगळी आसा. कांय धर्मांनी जायते देव आसात, थोड्या धर्मांनी एकूच देव आसा. अशें देवा विशीं चिंतप वेगळें आसा. धर्माची शिकवणी वेगळी आसा. आनी आमच्या भुरगेपणार थावन ल्हानपणा पासूनच आमकां धर्माची वळख आमच्या आवय बापायन जाता. आतां व्हड जातच कोणाकय दिसूं येता, बाबा ह्या म्हज्या धर्मांत कांय गजाली सारक्यो नात, देखून हांव आनी एका धर्माक वेतां. थंय ताका त्या धर्माच्या लोकांची वळख जाता, ताका थंय कितें तरी बरें दिसता, आकर्शण येता. आतां विविध कारणां लागून लोक आपलो धर्म बदलता. आतां थोडे जाण धर्म बदलतात काजारांक लागून. तरणाटी एका धर्माचो चलो आनी एका धर्माच्या चलयेच्या मोगार पडला आनी ती चली म्हणटा, तुवें म्हजे कडेन काजार जाली जाल्यार म्हज्या धर्मांत येवंक जाय. तो त्या धर्मांत वेता. थंय धर्मांतर जाता, पूण ताचो खरो उद्देश धर्माच्या मोगान वचना. तो थंय चलयेच्या मोगान वेता वा चली चल्याच्या धर्मांत वचूं येता. ह्या कारणान जातात. थोड्या जाणांक पयशांची आशा, धन मेळटा हे आशेन वेतात. हें धर्मांतर सारकें न्ही. तें पयलें आसा पळय धर्मांतर हांवें सांगलें मोगार पडून, तें सारकें न्ही. तुवें तुज्या धर्मांत राव. तूं खुशेन मागीर तूं जर वेताय ती गजाल वेगळी. हांगा कोणें बळ हाडूंक उपकारना. आतां एक आमी समजून घेवंक जाय, आमच्या भारत देशांत तुका स्वातंत्र्य आसा. ह्या धर्मांतल्यान तुवें त्या धर्माक वचें, पूण कोणेंच बळ करूंक ना. हे धर्मांतर म्हणून बोबो घालतले सारकें समजून घेनात. बाबा तें बळ केलां वय वा तें कुशेन गेलां. आतां पळया, थोडो लोक तांच्या घरांत कितें तरी तांकां हें आसा, समस्या आसात, तेन्ना कोणी तरी तांकां सांगता, तूं अमक्या जाग्यार वच, आनी थंय मागणें करतात. घडये तुज्या समस्यांक थंय तुका जाप मेळूंक जाता. तुज्या घरांत कोणी बरी ना जाल्यार अमक्या मनशा कडेन वच, ताणें मागणें करतच तुका भलायकी मेळूं येता. अशे लोक थंय वेता आनी तांकां बरेंपण मेळटा आनी मागीर तांकां दिसता, बाबा हांवें ह्या धर्मांतल्यान त्या धर्माक गेल्लें बरें अशें दिसता. पूण थंय जाल्यार बळ केल्लें आसा पळया, तें धर्मांतराक मोल ना आनी ताका अर्थ ना. आतां आमी क्रिस्तांव धर्मा कडेन विशींच उलोवया. आतां जेजून आमकां कितें सांगलें? आपली बरी खबर दुसऱ्या मदें आमी वांटून घेवंक आसा. आतां ती बरी खबर आमी वांटतना ती बरी खबर आयकल्ल्या मनशान आपलो धर्म सोडूंक जाय म्हूण आसाय? कांय ना. ताका मन आसा जाल्यार तो मागीर क्रिस्तांव धर्मांत येवंक सोदता, ती गजाल वेगळी. पूण ताका आमी बळ करूं न्हय. हे आतां थोडे कडेन आमचे मनीस आसात पळया, कथोलिकां प्रासी आदीं प्रोटेस्टंट करताले आनी आतां हे दुसरे बिलिवर्स ग्रुपाचे मनीस कितें करतात म्हणल्यार थंय वचून तांकां हेर धर्मा विशीं नकारात्मक सांगतात. बाबा हें सारकें न्ही. पळय, हांव बरो म्हणूंक तूं खोटो म्हणची गरज ना न्ही. तूं सांग, बाबा पळय
हें जेजून सांगलां, हें अशें सांगलां, बायबलांत अशें, हें तूं सांग. पूण हेर धर्मा विशीं तूं कित्याक खंडन करताय? ती तांची पातळणी न्हय. ते एका देवाक मानूंक जाय काय तांणी, वा 1000 देवाक मानूंक जाय? आमी कित्याक तातूंत तकली धाडोव्या? ती देवाची भक्त तांणी अशी करूंक जाय काय वा तशी करूंक जाय? ती भक्ती कशी करूंक जाय? ती त्या त्या धर्मा प्रमाणे करतात न्ही. आनी देव ते मानून घेता न्ही. मागीर आमी कित्याक आडखळ हाडची? आमी आमचें कितें आसा पळया बरें, तें आमी वांटून घेवया. तातूंतय कोणाक वायट दिसचें ना अशें म्हाका दिसता. आतां कथोलीक धर्मांत तरी कोणाकच बळान कोण क्रिस्तांव करिनात. खंय चुकून एक दोन कडेन जायत, पूण चडशें आतां तें जायना. आतां चडशें जावचें ह्या बिलिवर्स ग्रुपांत. तांणी थंय वचून बळ करचें, मागीर थंय पयशांची आशा दिवची, तांकां काम करून दिता म्हूण सांगचें, हें सगळें. हें आदीं आमच्या कथोलीक धर्मांतय जातालें, पूण आतां तें ना आनी जावंक न्हय म्हणटा हांव. बरें, आतां जेजूची बरी खबर आमी हेरां मदें वांटून घेतल्यार ती आयकतलीं आसा पळया, तांच्या जिवितांत बदल येता. तातूंत कांय चूक ना. आतां देखीक पळया, म्हज्या पुतान जर एक रँक घेतलें, ताका पयलें रँक मेळ्ळें, दुसरें रँक मेळ्ळें म्हूण चिंतया कॉलेजींत. ती खबर, बरी खबर हांव लिपोवन दवरतां वय? ना न्ही. हांव म्हज्या सैरेदेरांक सांगतां, इश्टांक सांगतां, शेजाऱ्यांक सांगतां. ती मागीर खबर पेपराचेर येता, सगळ्यांक कळटा न्ही. ती बरी खबर आमी वांटून घेतली. ना, तें तुवें वांटून घेवंक ना म्हणल्यार जाताय? ना न्ही. तशें खंयची एक आमच्या जिवितांत बरें घडटा तें आमी वांटून घेतल्यान कितें वायट आसा? एक. आतां पूण आरोप कितें म्हूण सांगल्यार, हे क्रिस्तांव लोक दुबळ्यांक कडेन वेतात आनी तांकां ब्रेन वॉश करतात, आनीक तांकां कितें म्हणटात म्हूण सांगल्यार, आमी मागणें केल्यार तुमी बरी जातात अशें सांगचें म्हणून. थोडे जाण करता जातीत, हांव ना म्हणना. पूण ते वचून तांच्या आदाराक पावतात न्हू. तांणी आदाराक पावचें कोणाक? गत आदारणांतल्यान. हय मू. तर तुमीच वचून पावा न्ही. तुमीच वचून जर पावले जाल्यार तुमचो लोक हे दुसऱ्या धर्माक कित्याक वेता आसलो? आतां उत्तर भारतांत पळया, गांवचो लोक क्रिस्तांव धर्मांत म्हणल्यार जेजूक मानता. आनी तांकां पत्रकारांनी वचून विचारलें, तुमी धर्म सोडला वय? ते म्हणटा, कोणें सांगलां आमी धर्म सोडला म्हणून? मागीर तुमी मंदिराक वचनात, तुमी थंय मागण्यांक वतात. वय, कित्याक आमकां कांयच बरेंपण मेळूं ना. ज्या धर्मांत आमी जल्म घेतलो तें कांय मेळूं ना. पूण आमी तो धर्म सोडूं ना, आमचें नांव बदलूं ना, कांय ना. आमी जेजूक मानता, कित्याक आमकां थंय त्या मागण्यांक वयतच पळया, म्हजो घरकार इतलीं वर्सां सोरो पियेतालो, म्हाका मारतालो, आतां तो बरो जाला. आनी कोण म्हणटा, म्हजो पूत बरो नासलो, कितलीं वखदां केलीं, कितले आमी दुडू मोडले, मागीर हांगा मागण्यांक येतच आमी बरीं जाल्या. देखून आतां आमकां जेजूचेर भावार्थ जाता. पूण ती कुशेन तांणी जेजूक मानून घेतला. पूण हाचेरय पळया, हे मतांतर करता म्हणटा मनशाची तकली तापता. म्हळ्यार तांकां खंय तरी भिरांत कितें म्हणल्यार, आपल्या धर्मांत आतां हालोवंक लागला म्हणून. आरे बाबा, तुमचो धर्म हालचो न्हय म्हणून बुन्यांद घट करा न्ही. तुमचो इतलो दुबळो लोक आसा, तांकां आदार करा, तांकां शिकप दिया, दुबळ्यांची काजारां करा. आनी जात कात मानी नाकात तुमी. वयलो सकयलो म्हूण करिनाकात. आमी सगळीं मनशां, आमी समान म्हणले चिंता हाडा न्हय तुमी. तुमी सांगाता बसून जेवंक तयार नात. आनी मागीर धर्मांतर जालें म्हूण कित्याक बोबो घालतात? तो त्या धर्मांत आनी ह्या धर्माक घेवनच्या मनशाक कितें बरेंपण मेळ्ळां? हांगा ताका मान मेळटा, ताका भेदभाव ना. आनी ताका खंयच्याय मनशाक जाल्यार आपणाक एक मान मेळूंक जाय, चार चौगां म्हणली आशा आसता न्ही. पण हे नदरेंतल्यान ती कुशेन ती जर धर्म बदलता जाल्यार आडखळ कितें आसूंक जाय? आडखळ आसूंक उपकारना. आतां मागीर आरोप. मदर तेरेसाचेर सुद्दां आरोप जाल्लो आसा. ती ह्या हांकां सकट अनाथांक हाडटा आनी तांकां क्रिस्तांव करता आनी तें करता. बाबा, तिणें हाडलें कोणाक?
थंय रस्त्यार पडल्यांक कोणा गत आदार नासल्यांक हाडले न्ही आनी हाडून तांकां एक मनशा बरी मरतासर जिवंक तिणें आदार करूं ना. तिणें म्हळ्यार तिणें तिच्या माद्रीन केलो ना. आनी मागीर त्या कुशेन त्या मनशान म्हणलें, म्हाकाय तुमच्या धर्मांत येवंक जाय म्हणलें जाल्यार तातूंत मदर तेरेसाची कितें चूक जाता? कितें चूक जाता? ना. न्ही. पूण आमी कोणाचेर बळ करूं नये. तूं आमच्या धर्मांत ये. ना, अशें आमी सांगचें न्ही. जेजूची बरी शिकवण हांव तुज्या मदें वांटून घेतां. तुका जाय जाल्यार ती घे. तूं ती घेतल्यार तूं बरो मनीस जाताय. हें आमी सांगूंक जाता आनी सांगूंक जाय. सांगूंक जाय आमी. जायते फावटी आमी कथोलिकांकय चुकता. आमी आमच्याच ह्या गोंठ्यारांत रावता आनी जेजूची बरी खबर आमच्या मदें दवरता. ना, ती आमी वांटूंक जाय. आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांतल्यान आमी ती वांटूंक जाय. कित्याक न्ही? आतां हांव म्हज्या आवयचीच एक खबर तुमकां सांगता. म्हजी आवय एका ल्हान गांवांत आवय आनी बापूय दोगां रावतालीं आनी आवय नोव्हेंबराचे 1 तारखेर काळजाच्या आघातान सरली 2004 वर्सा. हांव गोंयांत आसतालों. ती खबर पावतच हांव पयलो पावलो. मागीर म्हजी भयणी आनी भाव आनी तीं आयलीं. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर मरण जालें. हांवें पळयलें नोव्हेंबराचे 2 तारखेर सकाळीं आमची शेजारी आनी कोण म्हाका तांची वळख ना. येताना एक फूल घेवन आयलात. हरशीं त्या म्हज्या गांवांत हिंदू लोक आनी बाल मनशां तरी कोण सरल्यार लागीं वचनात पळोवंक. ती वचनात. खंय गेल्या दादल्या मनशांनी मात्र. आनी ते मागीर तांकां ते मडे जाता तितले बेगीन व्हरून ताका एकच पुरूंक जाय नाजाल्यार उजो दिवंक जाय. अशी परिस्थिती त्या गांवांत. पूण हे दादले मनीस सयत आपल्या घरांत जाल्ले दसणीचें एक फूल घेवन आयलात. आनी हांवें केन्नाच म्हज्या जिवितांत पळयल्लें ना एक हिंदू दादलो मनीस येवन एका क्रिस्तांव मनशाच्या मरणाक रडता तो हांवें पळोवंक ना. आनी ते येवन रडतात. मागीर म्हाका उडास आयलो म्हजी आवय जिवंत आसतना त्या शेजार आमचो पळय कितलो लोक आसा पळय हेर धर्माचो. तांकां दुसऱ्यांनी म्हणचे हे शेड्यूल कास्ट म्हणचे त्या लोकांगेर इणें वेचें. ती बरी ना जाल्यार तांकां हॉस्पिटलाक वा आस्पत्रेक व्हरचें. तांची खबर घेवची. तांकां पिवंक बांयचें म्हळ्यार सरकारी बांय सुकल्या वेळार तांकां उदक ना. ती आमच्या बांयचें उदक काडूंक दितालीं. तांकां हेर हिंदू लोकांच्या बांयक हात लावंक ना. पूण आमची आवय म्हणटाली तांकां म्हजो कोळसो घे हाळे म्हजी दोरी आसा. तुका जाय तितलें उदक काडून व्हर आनी म्हाका एक कोळसो भरून दवर हांगा. कित्याक हांव तुका भरलो कोळसो दितां. तूंय म्हाका म्हजो कोळसो धर. तुजो कोळसो हांव बांयंत घालूंक दिना. कित्याक म्हळ्यार तुजो कोळसो कितलो नितळ आसा मेळो आसा हांव नेणा. ते म्हजो कोळसो नितळूच आसता. देखून म्हजो कोळसो तूं व्हर. ती इतली खुशाल ती आमची शेजारी. आनी हें तिणें केल्लें बरेंपण आसा पळया. तांकां मागीर नाल्ल दिवचे. लोणचें मागून कितलीं जाणां येतालीं. लोणचें ना जाल्यार तो लोणचेचो खोळ आसा पळय तें सुद्दां मागोवंक येतालीं हांव जाणा. मागीर त्या कट्टी घेवन येतालीं तीं नाल्लाची कट्टी. तातूंत आमची आवय दिताली तांकां. पोरने वस्तूर मागूंक येतालीं तें तिणें दिवचें. अशें तिणें आपल्या पद्दतीन त्या लोकांची सेवा केली. देखून तिच्या मरणाक पळय तो लोक आयलो. म्हळ्यार म्हज्या आवयचो प्रभाव तांचेर पडलो. आतां तांणी धर्म बदल्लो वय? ना, ती तांच्या धर्मांत आसात. पूण तांकां जेजूची वळख खंय थावन मेळ्ळी? म्हजे आवय थावन मेळ्ळी. देखून तो लोक आयलो. इतलेंच न्ही, मेल्ल्या मनशाचें कितें वस्तूर आसा जाल्यार हिंदू लोक तें दवरिना. तें सकट लासून उडयता. आतां म्हज्या आवयचीं कितलींशींच कापडां आनी ब्लावज आसले. हांवें म्हजे दोगां भयणींक म्हणलें हातूंत तुमकां कितें जाय तें तुमी घेया आनी तुमकां नाका आसलें आतां कितें करया. पळय तें आमी लासून उडोवच्या पयलें तांकां एक विचार. तीं कोण आमच्या घरांत पळय आदीं येवन काम करतालीं आनी वळखीचीं आसलीं येतालीं न्ही मेळूंक आमच्या मामाक. तांकां विचार. व्हरतीत हांव नेणा पूण विचार म्हणलें. म्हज्या भयणीन विचारलें. तांणी म्हणलें कितें जाणा एक ते स्त्रियेन म्हणलें ते
तुमी खंयचें दिता तें हांव घेतां, पूण म्हाका एक तुमच्या आवयचें स्पेशल एक कापड म्हाका जाय. म्हज्या भयणीन म्हणलें, खंयचें कापड जाय तुका? पळय, ज्या कापडाचेर तुमची आवय सरली, हां, तें आनी न्हाणयतना ती आसा. मोर्न वरच्या पयलें म्हज्या गांवांत न्हाणयतात आनी मागीर बरें न्हेसयतात आनी पेटयेन दवरतात. तिणें म्हणलें, तें कापड आसा पळया, तें तुमच्या आवयच्या आंगार आसलें, तें म्हाका दिया. आनी तें ती घेवन गेली. म्हाका अजाप. आनी अशें म्हणल्यार ते स्त्रियेक म्हजी आवय एक भाग्यवंत स्त्री. म्हळ्यार एका भाग्यवंत मनशाच्या आंगार आसलें तें कापड आनी तें न्हाणयलां म्हणटा तें भिजलां. तें आपणाक जाय म्हणटा ती. दुसरें तुमी कितें दिल्लें व्हरता, पूण तें म्हाका जाय. हें कितें दाखयता? म्हज्या आवयन तांकां क्रिस्तांव केलें? ना. क्रिस्तांव जा म्हणलें? ना. पूण ती तांकां सांगताली. तें हांव जाणा. ती बरी नासल्या वेळार हांव तुमच्या पासून जेजू लागीं मागतां, हांव मागणें करतां म्हूण ती मागताली. पळय, ताचो प्रभाव त्या लोकांचेर पडला. हें आमचें जिवीत जावंक जाय, आमच्या कथोलिकांचें. आमी कोण आमच्या वळखीचीं आसात पळया, हेर धर्माचीं, तांकां भेट दिवंक जाय. ती बरी ना जाल्यार तांकां सांगूंक जाय, आमी तुमच्या पासून जेजू लागीं मागता म्हूण सांगूंक जाय. तांची कांय आडखळ आसची ना. धर्माचेर बदल करूंक गेल्यार मात्र आमकां विरोध जावचो पळया. जेजूचे शिकवणेक विरोध करतलो कोण आसा ह्या देशांत म्हाका दिसना. आनी आसा जाल्यार त्या मनशाची तकली सारकी ना, वा तो आनी कितें तरी द्वेशान करता जायत. कित्याक जेजूची शिकवण मोगाची. जेजूची शिकवण भेदभाव सांगना. जेजूची शिकवण त्यागाची. जेजूची शिकवण भोगसणेची. हें सकट जेजू शिकयता. आनी ही शिकवण कोणाक नाका? हर एकल्याक जाय. पूण ती शिकवण फकत उतरांतल्यान न्हय, आमच्या जिवितांतल्यान ती हेरांक पळया दिसता, तेन्ना लोक आकर्शण जावन येता. आनी एक उदाहरण दितां. म्हजो आजो म्हळ्यार म्हज्या आवयचो बापूय. हांव पाद्री जावंक वयच्या आदीं हांव कॉलेजींत शिकतालों, सेकंड इयर BSc आसलो तेन्ना तो सरलो. ताचें म्हणजे आज्याचें मोर्न, ताचें घर न्हंय लागीं. थंय तावन इगर्जेक पुरशावान बँडाचेर येताले. आनी इगर्जेच्या कंपाउंडा लागीं भायर एक वडाचो रूख आसलो. थंय एक 6-7 जाणां हिंदू साद्यो स्त्रियो थंय आसल्यो. आनी ती सकट म्हज्या आज्याक वळखता, कित्याक म्हजो आजो त्या गांवांत फामाद. आनी हांव आल्तार भुरगो तेन्ना येताना तांची उतरां म्हज्या कानार पडलीं. तांणी कितें म्हणलें जाणात? चिन्नदंत मनुष्यरू होदरू. कोणाक कानडी येना तांकां हांव कोंकणींतल्यान सांगता. भांगारा सारको मनीस आज गेलो म्हळ्यार सरलो. पळया, म्हज्या आज्या विशीं तांणी म्हणलें भांगारा सारको मनीस. कित्याक म्हणलें काय? म्हणल्यार म्हज्या आज्याचो जिविताचो प्रभाव तांणी पळयला, तांचेर पडला. हें गरजेचें. आमी आतां धर्म बदलून लोक आमच्यांत येवन दी, आमचो आंकडो वाडोवन दी म्हूण काम करची गरज ना. आनी आंकडो खंय वाडला आमचो? ह्या आमच्या भारत देशांत मतांतर म्हणटल्यांक हांव आतां एक सरळ एक प्रस्न विचारतां. आमचो आंकडो कितलो? सक्टांक धर, कथोलीक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टंट, बिलिवर्स हांकां सक्टांक धरन क्रिस्तांवांचो आंकडो 2.5 परस चड ना. उणें आसा शिवाय चड ना. इतलीं वर्सां तो. तर मतांतर जाल्यार आंकडो वाडूंक जाय आसलो मू. खंय वाडला? वाडूंक ना. आनी आमकां आंकडो वाडची गरज ना. आमकां जाय इतलेंच ह्या आमच्या देशांत लोकान बरें जिवीत जियेल्लें जाय. सक्टां सांगता शांतीन, मोगान, एकामेकाक भाव भयणी म्हणलें चिंतप आपणान जियोवची गरज आसा. आनी ही जेजूची शिकवण ती आमी हेरांक दिवया. देखून पळया, आमच्या संस्थांनी आमी हेरांची सेवा करता. आदीं हेर धर्माचो लोक नर्सिंगांव येतालो वय, वचनासलो.
नर्सिंगाक सुरू केल्लेंच क्रिस्तांव मनशांनी हें उडास दवरूंक जाय आमी. भारतांत शिकप पयिल्लें कोणाक शिकप हेर जातीच्या लोकांक आनी स्त्रियांचें शिकप हाडलें कोणें? पयिल्लें हाडलें गोंयांत जेजुइतांनी. एकच तांची शर्त आसलें, तुमी क्रिस्तांव जावंक जाय म्हणून. तितलेंच. पूण आतां ते शर्ती ना मू. आतां आमी शिकप दितात मू. आमच्या संस्थांनी कोण येता तांकां आमी शिकप दितात मू. आमच्या हॉस्पिटलांनी कोण येता तांकां सेवा मेळटा मू. आमची सेवा कितल्या लोकांक पावता. आमी कितें ती आमच्या धर्मांत येवंक जाय म्हणून आमी करता वय. आनी त्या उद्देशांनी कोणें करूं नये हें हांव परतें सांगतां. हांव परतें स्पश्ट सांगतां, आमकां आंकडो वाडोवची गरज ना. आमचो सगळो उद्देश, आमचें लक्ष खंय वचूंक जाय? जेजूची मोगाची शिकवण आमी आमच्या वावरांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान लोकां मदें वांटून घेवंक जाय आनी तांकां जेजूची वळख जावं. उत्तर भारतांत वाराणसी शारांत वर्साक एक 3-4 फावटी आतां नातालांच्या वेळार, क्रिस्मसा वेळार, मागीर करेजमांत आनी मोदेगांत कितलेशे क्रिस्त भक्त म्हूण येतात खंय. कोण आपयता तांकां? कोण आपयना. तेच आपले पयशे खर्च करून गांवांगांवांत त्यांनी ते सकट येतात आनी थंय ते मेळटात. आनी तांणी येवन थंय ते तांचे पद्दतीन जेजूची भक्ती करतात. थंय रावतात. थंय तांकां जेवण खाणाची कितें वेवस्था जाता दिसता. आतां पळया. आनी परतें ते पाटी आपल्या गांवांक वेतात. म्हणजे तांकां जेजूची वळख जाल्ली आसा. आतां हे जेजूची वळख फक्त साद्या लोकां मदें मात्र जावना. शिकपी लोकां मदें तुमी हाचेर वचा, युट्यूबाचेर वचून पळया. कितले शिकपी लोक तांणी आपलो धर्म बदल्लो. कित्याक बदल्लो काय? कोणें बळ केलें तांणी? ना. तशें क्रिस्तांव धर्म सोडून हेर धर्मांक गेल्लो लोकूय आसा. आमी तांकां आडायलें? ना. आमच्यान आडावंक जायना. तांची मर्जी, तांची खोशी. म्हणटच आमच्या देशांत आमी कोणाचेर आरोप करच्या पयलें आमीच आमचेर पळोवया. हर एका धर्माच्या मनशान आपल्याच धर्माचेर दिश्ट घालूंक जाय. म्हज्या धर्मांत कितें बरें आसा आनी कितें बरें ना. आनी जें बरें ना तें हांवें काडूंक वावरल्यार म्हज्या धर्माचो लोक हेर धर्माक कित्याक वेतलो? वेचना न्ही. म्हूण हर एका धर्माचेर नियाळ करूंक जाय. आमी कथोलिकांनी आमच्या क्रिस्तांव धर्माचेर नियाळ करूंक जाय. आतां आमच्याच क्रिस्तांव धर्माचें पळया. असो एक काळ आसलो म्हज्या भुरगेपणार स्त्रियांक वयर आल्तारा लागीं वचूंक नासलें. ना. आतां पळया कितल्या स्त्रियांक मान आसा. तांणी आल्तारा कडेन वचूंक जाता, आल्तार सोबोवंक जाता, वाचूंक जाता. दादल्या मनशांनी करची सकट कामां तांकां करचो अधिकार मेळ्ळा न्ही. मागीर आनी आकाय हेर धर्मांत आसा वय. हेर धर्मांत अशें जावंक जाय. स्त्रियांकूय स्थान मान मेळूंक जाय. नाजाल्यार तांकां दिसतलें बाबा हांगा थंय पळया आसा आमकां हांगा ना. मागीर ती आनी एका धर्मा कडेन आकर्शण जाली जाल्यार त्या धर्माचेर कित्याक चूक घालतात. आतां पळया 2 शॉपां आसा म्हणशित्या आंगडी म्हणटात तुमी हांगासर. म्हजी एक आंगड आसा आनी आनेकल्याची एक आंगड आसा शेजारा. आनी ताच्या आंगडींत हांवें विकचो म्हाल थंय आसा आनी म्हजे प्रसिल उण्या मालाक मेळटा. लोक थंय वेचनाय. आपसूच वेतलो. ताणें आपयलाय तांकां? ना. तो आपणाचो फायदो उणें करून उण्या मालाक माल विकता. हांव कित्याक मागीर ताचेर बोबो घालूं? तूं म्हज्या पोटार मारताय म्हणून. तो म्हणटा हांव तुज्या पोटार कांय मारिना. तूं तुका ज्या मोलान विकूंक जाय त्या मोलाक तूं वीक. हांव म्हाका जाता त्या मोलान हांव विकतां. तशें म्हणजे लोक आपणा तांकां खंय बरेंपण मेळटा पळया थंय वेता. धर्माचें अशेंच जाता. देखून हर एका धर्माच्या मनशांनी आपआपल्या धर्माचेर विश्लेशण करूंक जाय. नियाळ करूंक जाय. बाबा कितें बरें आसा आनी कितें बरें ना. आनी बरें नासल्यार आमी काडया. हाका लागून आमच्या धर्माची मनशां आमच्या धर्मांत उरतलीं. हें करा न्ही. हें केलें जाल्यार मागीर हांगा धर्मांतराचो प्रश्न कित्याक येता? म्हणटच शेवटी म्हाका इतलें सांगचें आसा. आमकां आंकडो गरजेचो न्ही. आमकां क्रिस्तांवांक गुणांची क्रिस्तांव आसलीं जाय.
एकवटान जियेतली, मोगान जियेतली, कित्याक आमचें जिवीत हेरांक एक आदर्श जावंक जाय. आमचें जिवीत आदर्श जाल्यार आमी तांकां कांय सांगचीच गरज ना. पळया, खंय साकर पडली आसा, गोड पडलें आसा, थंय मुयो आपशेच येतात. पळया, मूस आपशेच येतात. सांगची गरज ना मुये कडेन थंय गोड पडला तूं वच म्हणून. म्होंव आसल्या कडेन हो मूस आसातच. म्हणटच आमी तशें जावया, म्होंव भशेन जावया. आमी त्या गोडा बरी जावया, साकरे बरी जावया. जेजूची शिकवण आमी आपणायतना अशें जाता आनी मागीर आमचो प्रभाव आपशींच हेरांचेर पडटा. मागीर तांकां जाय जाल्यार तीं जेजू कडेन येतलीं, नाजाल्यार आपले पद्दतीन तीं जेजूक मानतलीं. हे म्हजे विचार हांवें तुमचे कडेन वांटून घेतले आनी दिव्यावाणीक लागून म्हाका हे विचार तुमच्या मुखार मांडूंक एक सुयोग मेळ्ळो. म्हणून दिव्यावाणीक हांव देव बरें करूं म्हणटना म्हजे विचार आयकल्ल्या तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी दिव्यावाणीक तुमी सहकार दिवचो आनी जाता जाल्यार तुमचो आदारूय दिवचो म्हूण उपकार मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी मोग आसूं.